बागीवोन पावलून कलोस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप। भावा भयणीनो, तुमचे खातीर हांव आतां कश्ट सोंसतां ते खुशालकायेन सोंसतां, आनी हे भाशेन क्रिस्ताच्या कश्टांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजेच कुडींत भरून हाडटां। तुमकां आपलो संदेश परगट करचें काम देवान म्हजे आदीं केलें तेन्ना हांव पवित्र सोबेचो चाकर जालो। हो काळांच्या आनी पिणकांच्या ओरंबाक थावन लिपोवन दवरलेलो गूट, पूण आतां देवाच्या भक्तांक तो दाखोल केला। तो तांकां उक्तो करूंक आनी भावार्थ्यांक ताची परजोळीत मोहिमा दाखोवंक देवाची खुशी जाली। हो गूट म्हणल्यार तुमचे सवे आसा तो क्रिस्त, मोहिमेचो बोरवोसो। ह्या क्रिस्ताक आनी आमी परगट्टाव आनी सगळे जाणवायेन जेजू क्रिस्ता सवे सगळी सोपूर्ण जावचे खातीर सगळ्या मनशाक आमी शिकयताव आनी शिडकायताव। ह्याच खातीर म्हजे भितर वावुरतल्या क्रिस्ताची शक्तीवन बळ घेवन हांव वावुरतां आनी झुजतां तुमचे खातीर, तशें लोवा दिसांतल्या लोकां पासत आनी म्हाका रूप कधीच पळोवंक नात ते खूब जाणां खातीर हांव कसो बारी वावुरतां आनी झुजतां तें तुमी जाणाव जाल्ली म्हाका जाय। आनी ह्या कित्या पासत तुमची हुर्बा वाडोवचे खातीर, एकामेकाच्या मोगांत तुमकां थीर करचे खातीर आनी देवाचो गूट बारकायेन ओळखून ताची संपूर्ण जमजणी तुमकां मेळचे खातीर। ह्या गुटांत शाणेपणाची आनी जाणवायेची सगळीं बांदारां लिपलोले आसात। देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार। आयकल्ल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी। देवाच्याच हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी व्हडवीक। म्हणया, देवाच्याच हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी व्हडवीक। सर्वेस्पराच्या गोपांत शांत राव, तूं म्हज्या आत्म्या, तूं एकलोच म्हजो सदाम, बरवोसो आनी विस्वास। जबाब, देवाच्याच हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी व्हडवीक। देवाच्याच हातांत आसा म्हाका मान आनी तारण, तो एकलोच म्हजें खडप, देवाक हांव शेरना येतां। जबाब, देवाच्याच हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी व्हडवीक। ताचेरूच विस्वास दवर, सदां राव ताचेर पातयेवन, घाल तुजे हुस्के सगळे सर्वेस्पराच्या काळजान। जबाब, देवाच्याच हातांत आसा म्हजी सोडवण आनी म्हजी व्हडवीक। उद्गार। सर्वेस्पराक जोय जोय। सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात। सर्वेस्पराक जोय। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। दुसऱ्या एका सोनवारा दिसा जेजू देवस्थानांत वचून शिकवण दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो। ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीब आपणाक मेळच्या पासत सोनवारा दिसा तेका बरो करीत गाय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजूक तेलून आसले। तांच्यो चिंतना ओळखतालो देखून हाताक आर जालेल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मोदें कोद येवन उबो राव। तो उठलो आनी उबो रावलो। आनी जेजून ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा बरें करूंक येत वो वायट।
जीव वाटावन येत वो काडून येत हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना ताचेर सगल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजूक कितें करचें तें एकामेकाक लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल कितें करूं येता, बरें काय वायट. नियाळाक आदार. टस्कनीच्या शारांत व्हडा मानान एका गिरेस्त मनशाच्या मरणाक लोक एकठांय जालो. सांत आंतोन ह्या मरणाक हाजीर आसलो आनी आपल्या उलोवपान तो उद्गारलो. ह्या मनशाक इतलो रेस्पेद आनी मान फावो न्हय, कित्याक ताका पयशांची आशा आसली आनी तो गरिबांक खूब त्रास करतालो. पावलू कोलोस्कारांक सांगूंक सोदता, आपूण तुमचे पासत खुशालकायेन कोश्ट सोंसता. देवाची येवजणे प्रमाणे म्हाका पवित्र सोबेचो चाकर केला. म्हजे भितर क्रिस्त वावुरता, ताच्याच बळान हांव विदेशा पासत वावुरता आनी झोजता. लुकाच्या शुभ वर्तमानान जेजू दोन शास्त्री आनी फारिजेवां मुखार आर जाल्ल्याक बरो करता आनी दाखोवंक दिता. कोणाकूय बरो करूंक दीस वो वेळ थारायलो ना. जायते फावटी आमी आमच्या मदें विचारतात, आपसोयेक जाल्ल्यार वो आमच्या समुदायांत कोणूय दुयेंत आसल्यार, पिडेक सांपडल्यार आनी तांचे सावळेक पासून रावूंक आमकां भिरांत दिसता. आनी मनीस म्हणटोच आमच्या मनीसपण आनी आमी विसरतात. आमच्यान दुयेंत आसलोल्यांक जायत्या भाशेन आमचो आदार दिवंक जाता. आमच्या बरेपणा उदेशी तांच्या जिवितांत खुशालपण हाडूं येता आनी आमच्या फायद्याक लागून ओगी रावतात. होच प्रश्न आयज आमकां जेजू विचारता, गरजेवंतांक आदार दिल्यार बरें काय वायट. मागणें. कोश्टवतल्यांक आनी पिडेवंतांक आदार सहकार दिवंक आनी भियेनासतना वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.